Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. प्रितीच्या भावां भयणीनो, आयज आमच्या गोंयच्या म्हाधर्म प्रांताच्या आस्कार्याची भाग्यवंत जुजे वाजाची दोबाजीक परब आमी समारंभता. जुजे वाज आमकां गोंयचे पवित्र सभेक आनी आख्या संवसाराक एक भरवशाचो फोलेर जावन आसा. देवाची खुशी वळखून ज्या ज्या वाटांनी ताणें आपलीं पावलां मारलीं थंयसर ताणें कोनिश्टायेक सांपडलोल्यांची आनी सांडलोल्यांची सेवा केली. ओदीक करून कानारान, मंगळुरान आनी सेल्वानान सेवे चाकरेचो आकार घेवन जुजे वाज सोमेस्त पुर्जेताय क्रिस्ताचो सेवक आनी रूपकार जालो. भरवासो आमकां फटयना. हो ह्या गवळीक वर्साचो विशय मनांत धरून आनी भाग्यवंत जुजे वाजान जियेल्ले सेवेचें मुण्यारपण वळखून घेवन आयचे दोबाजीक परबेक हो विशय विंचून काडला. भाग्यवंत जुजे वाजान सेवेचें मुण्यारपण जियेवन भरवशान क्रिस्ताक दिली साक्षी. जेजू सुर्या तूं चोंद्रीम जा. ह्या अर्थाभरीत उतरांनी आपल्या भाच्याक दिल्लो संदेश आपल्या जिवितांत जुजे वाजान भेस बरे भाशेन सांबाळ्ळो. जेजूचेर नदर दवरून आनी ताणें केल्ले सेवे चाकरेची देख आपणावन आपल्या सेवेच्या मुण्यारपणा वरवीं तो सोगटांक सोगोट जावंक वावुरलो. पोरजेची सेवा चाकरी करतना वेगवेगळे भेस आपणावन पिडेस्तां, ओसोकतां, पातक्यां, अणभवार्थ्यां आनी देव धर्म नासलोल्या सोवें पर्यान जेजूक ताणें पोरगोटलो आनी निस्वार्थीपणान दिल्ले सेवे उदेशी भरवासो हाडलोल्या क्रिस्ताक ताणें साक्षी दिली. आयचे परबेचे समारंभणेंत भोगतीपणी वांटो घेतना आमच्या आस्कार्या जुजे वाजा भाशेन सेवेचें मुण्यारपण जियोवन भरवशान क्रिस्ताक साक्षी दिवंक देवाचो आदार मागुया. सोम्या जेजू, तूं मनशा कुळाक भरवासो घेवन आयलोय आनी मनशा कुळाचे आटेविटे आपणावन खुर्सार भेटयल्या तुज्या त्यागी मोरणा उद्देशी तांकां तारोण, जिवीत आनी भरवासो दिलोय. पूण हें सोत खात्रेन आमी जियोवचे बदलेक भरवासो नासलोल्या परी आमी चल्ल्या. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू, तुजें आख्खें जिवीत मनशांचे सेवेन तुवें सारलें आनी ओदीक करून समाजाचे देगेक तळमळतल्यांचे हुस्के खुंती तुजे करून तांच्या हाल उपद्रयांतली सोडोवंक तूं वावुरलोय. पूण आमी दुसऱ्यांच्यो गरजो वळखून तांच्या आदाराक पावचे सुवातेर आमी आमचें चिंतलां आनी दुसऱ्यांची बेपरवा केल्या. आमकां बोगोस सायबा. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजू, फडपणाक लोबदोल्या आनी मानाचे जागे सोदतल्या तुज्या शिसांक तुवें ल्हानवीक सेवेची शिकोवण दिली आनी व्हड जावंक सोदतात तांणी सगळ्यांचो सेवक जावचो म्हूण उतरां तशें देखीन तुवें दाखयलें. पूण आमी मान पदवे फाटल्यान गेल्या आनी गोरवान मिजाशेन जियेल्या. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकलूत कोर.
वाचपा आदी विवरण. आयच्या पयल्या वाचपान सर्वेस्पोर देव जेरेमियासाक आपयता आनी धीर दिवन म्हणटा, आवयच्या कुसव्यांत हांवें तुका आकारलो. तूं जल्मुचे आदींच हांवें तुका संस्कारलो आनी राष्ट्रां खातीर प्रवादी म्हूण हांवें तुका नेमला. देखून तूं म्हज्या उतराचो परगोटणार जावंक हांव तुका पाठयतां आनी हांव तुजे बराबर सदांच आसतलों. असलो भरवंसो दितल्या उतरांनी देव जेरेमियासाक आपलो प्रवादी जावचे आपोवणें दिता आनी ताचें कार्य पाळूंक आपलो सांगात धीर बळ आनी अधिकार भासायता. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो आपल्या आपोवण्याची तोखणाय करून देवा बळान धीरादीक परगोटणार जावंक सगळ्या मनशांक सगोट जावन आपूण देवाचें हात्यार जालो म्हूण स्पश्ट करता. तुमी जेजू व्यास्तोर जाणांक विंचून काडटा आनी आपल्या मिसावांचे तांकां भागीदार करता. ती खबर भाग्यवंत लुकास शुभवर्तमानांत वर्णिता. तांणी कोण भाशेन हें मिसाव चलोवचें त्या विशीं आदेश दितना तांकां मेळटल्या आव्हानांची जागृती दिवन आपल्या बापाचे सासायेचेर पातयेवन चलूंक जेजू तांकां धीर घोटाय दिवन आपल्या वर्त्या कार्याक पाठयता. देवाच्या उतराची परगोटणी आयकूंक आमचीं काळजां मनां आयतीं दवरुया. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमियास हिल्कियाचो पूत याज्ञिकी घराण्यांतलो. अनाथोत शारांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची हीं उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलेंय तांकां सांग. तांकां भियोव नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोबे हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी ओंपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बळिश्ट जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशांची संसद सोदोय. जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. ताच्या घरांत धन आनी ग्रेस्तकाय, ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोखतोलें. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळता, कित्याक तो पंदवाळो, दयाळ, काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता.
बरो मनीस कदींच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो निते काळी. जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता तो मनीस भागी. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बराबर हांव जुदेव जालो. समूर्ती खाल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जोरूय हांव समूर्ती खाल ना, तोरूय समूर्ती खाल आसलोले परी जालो. तशेंच समूर्ती विरेत आसात तांकां जोडून घेवंक जोरी हांव देवाचे समूर्ती विरेत ना आनी क्रिस्ताची समूर्ती खाल आसा, तोरी समूर्ती विरेत आसलोले परी जालो. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बराबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारोण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें. उद्गार. वचात आनी सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोयात आनी सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणटा सोमी. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या धोनया लागीं आपले लुवणें मोडलें वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. भोक्षें ओ बुती ओ वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सोरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, नातर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्यांक आपलो मुशारो फावो. घोराघोरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सोरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी पाद्रींनी आपल्या खासगी तशेंच मुणयारी जिवितांत
जेजूचे आपोवणे स्विकारून पोरजेची सेवा करतना जेजूच्या फुडारीपणाचेर नदर दवरून सेवेचें मोन तांणी आपणावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी आमच्या देशाची अस्मिताय आनी खाशेलपण वळखून आनी देशांत जियेतल्या तरेकवार भासांच्या आनी जाती कातींच्या लोकांक मानून घेवन तांचें दिसपट्टें जिवीत जियोंक सगळे तरेचीं सोंपेपणां फावो करूंक सेवेचें मोन तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज आमच्या आस्कार्याची दोबाजीक परब आमी समोरमतांव. लोकां मदें कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक सोगोट जावन भाग्यवंत जुजे वाज क्रिस्ताचो दूत आनी भरवशाचो फोलेर जालो. ताचे देखीन शिकवणेन आनी सेवेच्या वावरांत सेवा दितल्या जेजू सुर्याचेर दोळे लावन ताचो उजवाड घेवन काळोखी संवसारांत चोंद्रिमा परी उजवाड जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. हे आयचे दोबाजीक परबे वरवीं हांगा हाजीर आसलेल्या सोमेस्तांचेर भाग्यवंत जुजे वाजाचे मोजोतीन देवान सुबाम बेसामां वतूंक आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत सोगटांक पूण ओदीक करून समाजाचे देगेक आसलेल्या भावां भयणींक भरवासो दितोलें एक मोगा सेवेचें दान करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. नियाळ बोक्षे ओ भुती वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. लूक 10:4. नियाळाक आधार. भाग्यवंत जुजे वाज श्रीलंकेंत कांयच घेनासतना गेल्लो. 207 स्टोरीज ऑफ सेंट जोसेफ वाज ह्या पुस्तकांत ताच्यो घडण्यो आनी ताणें केल्ल्यो मिलाग्री नोंद केल्ल्यो आसात. तातूंतली एक घडणी जेन्ना तो एका तारवार पिलोन थावन सेलोन प्रवास करतना तिकीटीचे पयशे फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच दुडू नासले. हें पळोवन त्या भोटकारान ताका खूब वायट उतरां उलोयलीं. ताचे लागीं आसलेल्यो मिसार वापरच्यो वस्तू काडून घेतल्यो. पूण थंयच्या एका गांवकारान ताची तिकेट फारीक केली आनी त्यो परत घेतल्यो.
आपल्या स्वर्गावरणा उपरांत शिसांनी करचें आसलें तें काम जेजू आपल्या शिसांक करूंक आदी फुडेंच धाडटा. सर्गींचे राज परगटूंक तो तांकां धाडटा. ओचोऱ्यांक करची पदवी तांकां दिता. तांच्यो खासगी गरजो आसात तांची बंदोबस्त जातली म्हूण सांगून भरवंसो दिता. म्हजो विस्वास देवाचेर कितलो अखोंड आसा काय? कसलेय गरजेक सांपडटा तेन्ना म्हजो भावार्थ कितलो थीर आसता काय? देव आपल्या भावार्थ्यांक सांडिना. तशेंच मागण्यांन रावन भावार्थान भरवंसो घेवन जियेतल्यांक सदांच तो सांगात दिता. सर्गींच्या बापा, पिरगोजेन खंयच्याय संस्थेंत वांटो घेवन देवाचें उतर परगटच्या वावरांत आमी सगळ्यांनी फुडें सरूंक आमकां जेजूच्या मोगान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.